फोंड्या सहकार भंडाराच्या उक्तावण 2 मार्चाक जातले। उपरांत ते लोकां खातीर उक्ते आसतले म्हण माहिती मार्केट फेडरेशनाचे अध्यक्ष विठ्ठल वेर्णेकरान दिल्या। आरडीएक्स गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। गेली अनेक वर्सां आमकां दिसतालें की फोंडा सिटी जी आसा त्या फोंडा सिटीन आमचें एक भंडार आसचें आनी तें आमकां शक्य जायनासलें, जागो मेळनासलो, जसो जाय तसो मेळनासलो, ज्या वाठारांत जाय तसो मेळनाशिल्लो आनी त्यामुळे आमचें तें प्लॅनिंग फुडें ढकलतालें। ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी आमकां एक जागो अशी ऑफर आयली आनी आमी रजिस्टराक कळयलें की अशें एक जागा आसा, आमी थंय भंडार सुरू करता। रजिस्टरान आमकां परमिशन दिलें आनी त्या भंडाराची सगळी आधुनीक सोयी आमी उद्घाटन करूंक सोदता येता त्या 2 मार्चाक। चेन ऑफ गोवा सहकार भंडार हे पयलीं गोवा सहकार भंडार अंडर मॉडर्न मार्केटिंग इयर 1988 आमी जुनता 1000 चालू केली पणजी। त्यान पयलीं हो मॉडर्न आर्ट जावं सहकार भंडाराची हें केन्नाच संकल्पना नासली, पण टेंशनच्यान सुरू जाली। वास्को मडगांव अशें करीत आमचें पसरलें सगळें आनी मेन म्हणजे आमी फोंड्यान आमची 2 आसलीं पूण तीं आउटसायड सिटी पडटालीं, ती तितली आमकां हें करनासलें म्हणून आमी हो सामको हार्ट ऑफ द सिटी फोंड्यान आमी हो जागो घेतला आनी त्या जाग्याचेर आमी हें भंडार चालू करता। जी जाली ती एक प्रायस कंट्रोल अशी संस्था गोंयांत सुरू जाली आनी त्यामुळे आमचेर जबाबदारी आयली की आमी लोकांक स्वस्त दरान पूण उत्कृश्ट वेपार, उत्कृश्ट माल पुरवपाची आमचेर जबाबदारी आसा आनी तेजो आमी आज पर्यंत पुरेपूर प्रयत्न केल्ले आसा। गिरायकाक जर आमी सॅटिस्फाय करूं शकले ना जाल्यार थंय भंडार चलना, हाचोय आमकां अनुभव आसा आनी म्हणून आमी तशा प्रकारची रिस्क घेनासतना आज हे फोंडेचे जे भंडार आसा ते थंय आमकां पार्किंगूय थोडी जागा आसा। शांतीनगरांत ते मिनिनो हॉटेल आसा ताच्या वयल्या अर्दान ते क्रॉस रोडाकूच आसा। जशें आमचे चेअरमॅन सरान सांगलें की आमी आतां 2 तारखेक चालू करता सकाळी 11:30 सुमार, तेन्ना एज अ स्पेशल इनॉग्रल ऑफर म्हणून आमी थोडी प्रायजीस दवरल्या। म्हणजे जे कस्टमर गुड्स वर्थ ₹1000 परचेस करतले तांकां कुपन्स दितले आमी। ही स्कीम चलतली 2 मार्च ते 2 एप्रील पर्यंत। ताचो ड्रॉ आसतलो 12 एप्रिलाक।